रेस मागूस थळाव्यांचो मांडवी न्हंयत येवपी कॅसिनो वेसलाक खर विरोध चालूच आसा। आयतारा जाल्ले रेस मागूसचे ग्रामसभेत थळाव्यांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। वाठारांत सतावपी प्रश्न तशेंच कॅसिनो वेसलाच्या विशयावयल्यान बरोच बोवाळ जालो। गांवच्या लोकांचे त्रास कोणाकूच दिसना, फकत प्रकल्प हाडपाचेच चिंत्ता। हातूंत गांवची उदरगत खंय? ही सगळी पंचायतीच्या आशिर्वादानूच कामां चल्ल्या असो थळाव्यांचो आरोप। जाल्यार आमदार आनी पंचायतीन थळाव्यांक नाका ते प्रकल्प आमकांय नाका अशें म्हणत कॅसिनो वेसलाक खर निषेध केलो। पळयात। आम्ही विलेजरांकडे आसा पण तुमची ऍक्शन काय करता सांगा मॅडम। रेस मागूस पंचायतीची ऍक्शन काय दिसना। तुम्ही स्वतःला तुम्ही ग्रामस्था बरोबर आसा। आमचो आमदारूय आयिल्लो, आमदारांनी बायट दिल्या। आमदारान सांगलें आसतलें की आमी तो बऱ्या पद्दतीन इशू हँडल करतले आनी हे जे आसा ते विलेजर्स वीथ सरपंच आमी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते आमी सॉल्व करतले आनी तेंच्या बरोबर आसता। ते सांगलां न्ही आमी ग्रामस्था बरोबर आसा, ग्रामस्था बरोबरूच रावतली। तेच सांगलें न्ही आमकां आमी ग्रामस्था बरोबर आसा आनी ग्रामस्था बरोबर। ग्रामस्थ थंय आयलो थंय पयलीं बोवाळ जालो आशिल्लो। थंय कितें जालें, लोक सुबेज आशिल्लो, पंचायत हॉल जो आसा कमी पडपाक लागलो। सो थंय तेंचें हें आशिल्लें की एकदां तें रेजोल्युशन घेतलें ती ग्रामसभा ऑर्डिनरी आहा ती नोटीसी पावल्यो काय हें जो आसा वेन्यू जो आसा तो चेंज करूंक मेळना। सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें की अशें जावचें ना, आमी लागच्या लागीं लोक सुबेज आसा म्हणून आमी हो घेवया, लोकांचे ग्रेडियन्स आयकुया। ताका लागून आमी आतां सरस्वती हॉलान आयले हांगा मंदिराच्या हॉलान आनी हांगाय ग्रामसभा कंडक्ट केली। तेंचे कितें मान्य आसा, तेंचे कितें म्हणणें आसा ते सगळे रिकॉर्ड केलेले आसात। त्या प्रमाणे आमी COPक आनी गव्हर्मेंटाक जे जे आतां मांडलां सगळे आपले ते आमी सरकारा कडेन आमी मांडटले। लास्ट टायम मांडला सेम आनी तेंचें म्हणणें हें आसा तांकां आनीक रिप्लेसमेंट कजिनो नाका म्हणून हांव सांगता की हांव हेजे पयलीं आशिल्लो, आतां हेजे फुडें लोकांक कितें जाता तेज्या प्रमाणे आमी सगळे तेंच्या वांगडा आसा। तेंचें कितें सध्या मरे गोंयांत सरकार आसा पळय तो कॅझिनो जनता पार्टीचो कॅझिनो रूल करता गोंयांत सध्या। आनी जे काही राजकारणी आसा पळय ते टोटल डिपेंडंट आसा। आयची ग्रामसभा ही कॅझिनो खातीर नासली, ही ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली 26 जानेवारी खातीर। आतां लोकांनी पावर दाखयला आमकां कॅझिनोचो विशय ग्रामसभेक मांडपाक जाय, तेका लागून ही ग्रामसभा जाली। आतां लोकांनी जो ठराव घेतला आमकां कॅझिनो नाका, तो थंय शिफ्ट करा, हांगर शिफ्ट करा, आमकां कॅझिनो नाका, एकमेव ठराव आमी ग्रामसभेक घेतलेलो आसा। तो ठराव आतां कितको पर्यंत ठरता टिकता तो आमकां पळोवपाक जाय। तुम्ही आज एक उदकाचो विशय मांडलो की तुमच्या गांवांत उदक कितलें मेळटा लोकांक आनी प्रोजेक्ट कितले येता हाची संबंदीत, ताचेर तुमी कितें सांगतले? हांकां हें डाटाच ना मरे। खरें म्हणशालें उदकाची कॅपेसिटी कितली सरपंचाक खबर आसूंक जाय न्हू, तेन्ना कोणाकूच खबर ना। आमदारांनी ते उत्तर दिवंक ना, सरपंचांनी उत्तर दिवंक ना। हांकां फक्त एकमेव कार्यक्रम हांचे कडेन प्रोजेक्टाक परमिशन घेवप। आमकां कितें प्रोजेक्ट येवपाकूच जाय, पण गांवची नाशाडी करून गांवच्या लोकांक तांदूळ उदकां नसा दवरप हें बरोबर न्हू। उदक हें कोणाक दिवंक जाय, पयलें सुरवात गांवच्या लोकांक दिवंक जाय। आयज गांवची कॅपेसिटी कितकी, लोकसंख्या कितकी आसा हेंकां खबर ना। हांकां फक्त कितें वेकंट प्लॉट खंय आसा, खंय परमिशन, हे हेंचे सगळो डाटा आसा। गांवच्या लोकांक नीट कितें लायट बाबा जाय, उदक जाय, रस्ते जाय, गटर जाय, हे हेंचे डाटा ना। हेंचे कडेन एकमेव कार्यक्रम दोंगर खंय एमटी आसा, प्लॉट खंय एमटी आहा, हेंची थंय नजर आहा हेंची। म्हाजी एकमेव मागणी आमकां 24 तास नाका, पर डेली आमकां गांवच्या लोकांक उदक दिया, विशय सोंपलो न्हू। सध्या कितले येता तुमकां दिसा? अरे उदक आमकां पयऱ्यान एकदां 2-3 वरां येता, पयऱ्यान ऑल्टरनेट डेज, म्हणजे सोमार येयले जाल्यार बुधवार येता, बुधवार येयले जाल्यार शुक्रार येता, असो येता। डेली उदक ना रे बाबा। तो आमचो सुभाष फळदेसाय सांगूंक जाल्यार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सांगू, आमकां उदक म्हणटा तें पयऱ्यान एकदांच येता। अशें माजर दूध पियेता आसतना पळय, दोळे धांपून दूध पियेता पळय, तसल्यो गोश्टी हेंच्यांनी चलयल्या। आतां हांवें काडपाचो प्रश्न म्हणजे कित्याक काडलो तो हांवें की डेल्टिनाचो म्हणजे डेल्टीन हेंचो बापूय आनी हेजे हे इल्ले भुरगे हे अशें करून आख्खो गांव डिस्ट्रॉय करपाचो हें करता। आनी काडपाचो प्रश्न म्हणजे कित्याक काडलो हांवें तो कितें फाल्यां हे म्हणटले डेल्टिनाच्या बोटीक लागून ते फाल्यां सरकारान दिला। हे जी हेंच्या हातीन जी फायली आसा तेजेर पयलीं हेजेर खंय तरी रोख लागपाक जाय। तो लागलो जाल्यार तांकां थंयसर एक मात तरी हें पडटलें म्हणून हांवें तो एक इशू काडलो।
इन द नेम ऑफ क्रॉनिश लँड प्रायवेट लिमिटेड ह्या नांवान हेंच्यानी ताका परमिशन दिला आनी विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ पंचायत येदे व्हडले जे मॅसिव्ह जे हे चल्ला ते केन्नाच कशें जावपूच शकना. आयज असो एक पंच आसा की एक आमच्या गांवान एक अशें एक पंच आसा तो गांवान घरच्या सायडीच्या वण्टीन पासून कितें जालें ताका आवाज येता आनी येदे व्हडल्या गांवान हे कितें चलता तें तांकां कळना. सो म्हणटा पर्पजली हें सगळें चल्लां म्हणून सगळें प्लॅन म्हणटा तूं. प्लॅन बरें आनी एक तुमी विशय काडला तो प्लॅन हेंच्यांनी जो मेन मुद्दो सांगचो म्हणजे जी सरपंच आनी सरपंचाचो घोव आसा हजबंड आसा तेजो हे एक दलाल जाल्लेले आसा. एक बेरी म्हणून स्ट्रॉबेरी म्हणून गांवान आमचे एक कोण येयला नेवी तेजो हे दलाल जाल्लेले आसा. तेज्या खातीर एक गांव विकपाक फुडें सरलेले. हांकां लोकांचे पडोन गेल्लेले ना, लोकांचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे पडोन गेल्ले ना, कोणाचे ते गांवच्या लोकांचे कोणाचे पडोन. आयज हेंच्यांनी दुसरी गोश्ट अशें आतां आयकूंक येता की मोसुंडी जी आमची क्रिमिटेरियम आसा ती पासून विकपाक काडलेली आसा म्हणून.